प्रितीच्या बाबा भयणो, लांब तयारी केल्या उपरांत आज आमी बाग्योन फ्रांसीस शावियराचे परबेक तयार जाल्या आनी हे परबेक हो विशय आमी विंचून काडला। बाग्योन फ्रांसीस शावियरा भाशेन एकचारान सहभागेलीपणान आमचे मिसांव पाडूंक सोमिया आमचेशी राव ह्या विशयाचेर म्हजें लक्ष भोंवडायतना म्हजें मन गेलें बाग्योन पावलून रोमकारांक बरयल्ली चीट 8वो आवेसवर घोडी 28:30 जुंय बाग्योन पावलो म्हणटा, देवान आमचे भितरल्या थोड्यांक आपयल्यांत तांकां विंचल्यांत तांकां पाठयल्यांत तांकां मोहिमेवंत केल्यांत। आपयल्यांत, विंचल्यांत, पाठयल्यांत, मोहिमेवंत केल्यांत। आज आमी पळयता बाग्योन फ्रांसीस शावियराक देवान केरीत मांडावडीन विंचलो आनी पाठयलो आनी हो पाठयलोलो वावर फ्रांसीस शावियरान पूर्णपणी देवाची कशी आपल्या जिवितान वेव्हारान घालून पाळल्या उपरांत आयज देवान ताका मोहिमेवंत केलो। ताचे मोहिमेंत आमकांय वांटो आसा म्हूण दाखोवंक आनी ताचे मोहिमेंत आमकांय वांटो मागून घेवंक आयज आमी सगळीं हे परबेक जमल्या। ह्या समुयार आमी 3 वाचपां आयकल्यांत। आयचें पयलें वाचप बाबा भयणो जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप। हे वाचप जेरेमियासाच्या आपोवण्यांची खबर करता। जेरेमियासाचे आपोवणे समजून घेवचे आदीं फ्रांसिस्काचे आपोवणे कशें आयलें। इनास लॉयल फ्रांसिस्काक फ्रांसाचे युनिव्हर्सिटीन भेटल्या उपरांत इनास लॉयलान फ्रांसिस्काच्या तोंडार जेजूची उतरां मारलीं आनी म्हणलें, फ्रांसीस, कित्याक उपकारोत जिखून सगळो संवसार इबाडून तुजो आत्मो। आनी ही उतरां आयकतच फ्रांसिस्काचें काळीज मन न्हूच बदल्लें पूण जेजू वाटेन ओडलें आनी जेजू वाटेन ओडल्या उपरांत आतां कशी जेजूची सेवा चाकरी करची हें फ्रांसिस्क नियाळटालो तेन्ना फ्रांसिस्काचें मन गेलें उत्पत्तीच्या पुस्तकाचेर आवेसवर 12 पयल्यो 2 वडी, जुंय सर्वेस्पर देव आब्रामांक केरीत आपोवणें दिता आनी म्हणटा, सर्वेस्परान आब्रामांक म्हणलें, तुजो देश, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड आनी हांव तुका धाडटलो त्या देशांत वच। हांव तुजे तावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तुजें नांव वापरतलो। ही उतरां आमच्यांनी आयज फ्रांसीस शावियराक एकदम बरी लावूं येतात। फ्रांसीस शावियराक तेंच म्हणलें देवान, फ्रांसीस, सोडून दी तुजें शार, सोडून दी तुजे युनिव्हर्सिटी, ते बिल्ले, ते नामना, ती नामना सोडून दी, वच भारतांत वच, गोंयां वच आनी गोंया मुखार वच आनी म्हज्या पुताचो सैनीक जा, दूत जा आनी तुजें नांव इतलें हांव वयर काडटलो की लोक वापरतलो तुजें नांव आशिर्वाद घेवंक आनी जेन्ना लोक तुजें नांव वापरून आशिर्वाद घेतली तेन्ना हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो। आयज गोंयांत जायतो लोक अशें म्हणटा, केरला बुट्टी जाली आनीकूय कितें प्रश्न जाले, आमकां गोंयकारांक सान फ्रांसिस्क राखता। सांटे पावलाक आमी सान फ्रांसिस्काचें नांव घेता आनी म्हणटा, सान फ्रांसिस्क आमकां पावता, सान फ्रांसिस्क आमकां राखता, सान फ्रांसिस्क आमकां सांबाडटा, म्हणजे ताजें नांव घेता तितले पावटी ताज्या मागण्यांन आनी ताजे मजतीन देव आमचेर आशिर्वाद घालता। तर जें कितें आब्रामांक घडलोलें तेंच आयज सान फ्रांसिस्का वरवीं आमचेय सवें घडटा। आतां हें जालें सान फ्रांसिस्काचें आपोवणें। बाबा भयणो, आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याच्या आपोवण्यांची खबर आमकां मेवल्या। सर्वेस्परा देवान जेरेमियासाक आपयलो आनी म्हणलें, जेरेमियास,
जा म्हजें हातयार, म्हाका जाय तुवें म्हजो सरवणेचो वावर केल्लो. आनी जेरमियस सर्वेस्परा देवाक म्हणटा, सायबा हांव कोण गा, एक सुपुल्लो भुरगो हांव, कशें कोत्तलो हें. आनी सर्वेस्पोर देव म्हणटा, जेरमियस अशेंच म्हणलेलें मोइजेसान, तशेंच म्हणलेलें दाविदान, आनी तेंच घडये तुयी म्हणटा आयज. जसो मोइजेसा बरोबर हांव आसलो, दाविदा बरोबर हांव आसलो, तसोच हांव तुजे बरोबर आसतलो. तूं एक भुरगो अशें म्हणू नाका. आनी मागीर फुडें सर्वेस्पोर देव म्हणटा, तुज्या आवयच्या कुसव्यांतावन हांवें तुका आक्काल्ला, ओळखला, वेंचून काडला, आनी आतां हांव तुका पाठोवन धाडटां. बाबा भयणो, हें घडये जेरमियासाक तेन्ना समजूंक ना, पूण आयज आमकां अदीक बरें समजतलें. आवयच्या कुसव्यांतान वेंचून काडलेलो नमुनो जुआंव बातिस्त. कसो वेंचून काडलो ताका? शुभ वर्तमान, लुकाचो शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा, जुआंव बातिस्त आवयच्या कुसव्यांत उरलो. जुआंव बातिस्त आवयच्या कुसव्यांत उरलो म्हणजे कितें? देवान ताका कुसव्यांतान ओळखलो. खंय आसा देव? मारयेच्या कुसव्यांत आसा. दुसरो जोड भोव पवित्रित्वेचो, जेजू संवसाराचो रचणार, जेजू संवसाराचो सरवडणार मारयेच्या कुसव्यांत आसा. आनी मारिया सरवडणाराक घेवन एलिझाबेथीगेर भितर सरल्या. दोनूय बाळकां एकामेकाक पडयतात. आनी जुआंव बातिस्त सरवडणाराक ओळखून आनी सरवडणार जुआंव बातिस्ताक पवित्र करून, बाबा भयणो, जुआंव बातिस्त आवयच्या कुसव्यांत उठटा. म्हणजे एके भाशेन सर्वेस्पोर देव जेरमियासाकूय तेंच सांगूंक सोदता, तुज्या आवयच्या कुसव्यांतान हांवें तुका आक्काल्ला, ओळखला, वेंचून काडला. जेरमियस, तशें जाल्यार तूं वचूंकूच जाय आनी म्हजें हातयार जावंकूच जाय. हांव आसतलों तुजे बरोबर, तुज्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलो. जें कितें तूं सांगतलो, शिकयतलो, तें म्हजें आनी तुजें. म्हणजे म्हजें तें तूं तुजें कोत्तलोय, आनी तुजें कितें तें हांव म्हजें म्हूण मानून घेतलो, आनी हे दिशेन तूं पोरजेक म्हजी शिकवण दितलो. आतां बाबा भयणो, ती शिकवण कशी दिवची हें समजून घेवंक आमकां भाग्योन पावलू तिमोथाक बरयल्ले चिटींत उगडास कोत्ता. तिमोथाक बरयल्ली पयली चीट 4 वर वडी 12. भाग्योन पावलू अशें म्हणटा, तूं तिमोथ तोन्ने पिरायेचो म्हूण कोणेच तुजी बेपरवा करूं नये. म्हणजे तूं तोन्न म्हूण कोणेच तुका मान दिनासतना रावूं नये. आनी हें सर्वेस्परा देवान जेरमियासाकूय सांगलें, तूं तोन्न असो म्हणू नाका, कित्याक हांव तुजे बरोबर आसा. ती जुनाय हांव तुका दितलो, तर तुका कोण तोन्न म्हणचो ना. आनी देखून भाग्योन पावलू म्हणटा, तूं तिमोथ तोन्ने पिरायेचो म्हूण कोणेच तुजी बेपरवा करूं नये. पूण तूं तुज्या उतरांनी तशेंच तुजे चालीन, तुज्या उतरांनी तशेंच तुजे चालीन, तुज्या प्रिती मोगान, विस्वाशीपणान आनी निर्मळ जिवितान भावार्थाचो नमुनो जा. अशेंच कितें सर्वेस्परा देवान जेरमियासाकूय म्हणलें, तूं तुज्या उतरान, प्रिती मोगान आनी प्रमाणीकपणान भावार्थाचो नमुनो जा. तुजो भावार्थ म्हजेर म्हूण दाखय, आनी तुजे वरवीं हांव तुजो आनी सोमेस्तांचो सोरपोदवेदार देव वावुरता म्हूण शिकय. आनी जेन्ना हें जेरमियासान मांडून घेतली, जेरमियासान सुरू केलो आपलो सोडवणेचो वावर. आतां बाबा भयणो, आज हो विशय आमकां 3 मुद्द्यांचेर लक्ष घालूंक आपयता. एकचार सहभागिलीपण आनीक मिसांव. मिसांव आमी पळयलां सांफ्रांस्काचें, मिसांव आमी पळयलां जेरमियासाचें, मिसांव आमी पळयलां तिमोथीचें. कसले मिसांव देवान तिमोथीक दिल्ले पावलू वरवीं, कसले मिसांव देवान दिल्ले सांफ्रांसीस शावेराक आनी जेरमियासाक, हें आमी पळयलां. जाल्यार आयज तेंच मिसांव तुका आनी म्हाकाय आसा, आमकां सोमेस्तांक आसा आमच्या बावतिजमा वरवीं. कित्याक देवान आमच्या बावतिजमांत आमकां आपयल्यांत, आमकां विंचल्यांत, आमकां पाठवयल्यांत. थोड्यांक घडये याज्ञीक जायत, थोड्यांक घडये मोटवाशी जायत,
थोड्यांक घडये गृहस्थी जायत लौकीक जायत आनी लौकीक म्हणटा तेन्ना घडये आंकवारपणाचें आपोवणे घडये काजाराचें आपोवणे ह्या आपोवण्या मदें म्हजें मिसांव पाडूंक देव म्हाका आपयता पूण ह्या मिसावांत दोन गरजेच्यो वस्तू आसात एकवटाचें मन आनी सहभागेलीपण एकवट म्हणटा तेन्ना आमकां पवित्र सभेंत एकवटाचो नमुनो जावन आसा देव बाप पूत पवित्र आत्मो तेग मेळून एक देव कुणायतात बाबा भयणो औरंगाबाद जेन्ना देवान संवसार रचलो रचनेची तेंगशी कशी ताणें मनशाक रचलो दादलो आनी बायल अशें आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेसवर वडी 26 सांगतात आनी कशी रचली तांकां आपल्या रुपण्याची आपल्या सारक्याची रचली आतां देवाचें रुपणें देवाचें सारकें आमी कशें समजून घेवचें बाबा भयणो देवाचें रुपणें देवाचें सारकें समजून घेवप म्हणजे देवाचे 4 गूण देवान मनशा सोबें घातल्यात एकवट सहकार मोग रचना देखून दर एक दादलो बायल काजारी जिवितांत एकठांय आयल्या उपरांत हे 4 गुणांचो वापर करता एकवट एकठांय येतात ती 2 गोराब्यांतलीं 2 गांवचीं 2 वाड्यांतलीं एक जातात तांचे मदें संबंद घडून हाडटात एकचार घडून हाडटात कम्युनियन म्हणटा पळय तो कम्युनियन बांदपास मोगान ती वाडटात आनी नवे रचनेक ती उक्ती रावतात म्हणटच आमचो देव जेन्ना घोव बायलेक दादल्याक आनी बायलेक आपल्या रुपण्याची आपल्या सारक्याची रचता पयलें कार्य दिता म्हजे सारकी एकवटाची मनशां जायात एकठांय रावात बाबा भयणो हो एकवट दिसती पडूंक जाय आमच्या घरांनी आमच्या वाड्यांनी आमच्या गांवांनी आमचे समुदायांत सरभोंवती जूय आमी आसात थंय हो एकवट दिसती पडूंक जाय आज कसल्यो आडकोडी आसा ते एकवटाक घडये गांवचो ओ गांवां भायलो गांवकार नॉन गांवकार जाती कातीचो धर्मांचो आनी तरेकवार दुसऱ्या भासांचो वयलो सकयल्लो दोंगरा वयलो दोंगरा सकयल्लो म्हणटच असले जायते आचार आसात हो भेदभाव आसात आमचे मदें आनी ह्या भेदभावांक लागून घडये जायते फावटी हे एकवटाचें मन रचून हाडूंक आमकां आगोड जाता आयचो विशय म्हणटा सांफ्रास्काची परब तुमी कोत्तात आनी सांफ्रास्काक तुमी तर मान दिवंक सोदतात जाल्यार हो एकवट तुमचे मदें बांदून हाडात दुसरे सुवातेर एकपण सहभागेलीपण म्हणला सहभागेलीपण म्हणजे कम्युनियन टुगेदरनेस बाराबोर रावप बाराबोर वावरप उडोर 7-15च्या दिसाक हांव विचारतलों तुमच्या गांवांत समुदायो कोणें घडल्यो आनी कोण जबाब दिवंक सोदिनासलो म्हाका म्हणटच हांवें सुरू केलें कोण दिसता तुमकां फादर नॉनाथ आनी 2-3 जाणांनी तकली हालोवन म्हणलें ना मागीर कोण तर फादर सिप्रियन नॉनाथा फाटल्यान आयलो सिप्रियन आनी कोणें 2-3 जाणांनी म्हणलें वय म्हणटच बाबा भयणो फादर सिप्रियनान समुदायो घडोवंक नात फादर सिप्रियनान समुदायाक नवें आंगोस्त्र घातलां म्हणजे कितें आमची गोंयची संस्कृताय समुदायाक मोन्ना वेळार आख्खो व्हाळो एकठांय येता मुखल्या माटवान काशांव मोदें घरांत भुरगीं फाटल्या माटवान रांदतात बरोबर आत बोट घालून सगळीं त्या मेल्ल्याक मान दितात काजाराच्या समयार मागीर जावन तो रोस मागीर जावन तें बिकऱ्यां जेवण मागीर जावन तो काजाराचो दीस मागीर जावन तो दुसरो दीस अशेंच घडटा मुखल्या माटवान फाटल्या माटवान मोदें हे समुदायाचें मन आख्खी समुदाय बरोबर येताली आनी आख्खी समुदाय हे समुदायीक जिवीत जियेताली आतां फादर सिप्रियनान कितें केलें हे फाटले 2-3 पाप साहेब कितें कर म्हूण मागतात पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो हाजे विशीं उलयता पाप साहेब बेनदिक्ट 16वो हाजे विशीं उलयला आनी आतां पाप साहेब फ्रांसीस तेंच परगोडटा ओ एम्फसायज करता कितें तें हे आसलोले समुदायाक नवें आंगोस्त्र घाल म्हणजे तातूंत देवाचें उतर भितर काड आनी जेन्ना हे समुदायान तूं देवाचें उतर भितर काडटा ती समुदाय अदीक जिवाड जाता पूण कितें घडलां आयज आमी सगळीं हांव म्हाका देव सोमेस्तांक म्हणटो म्हाका मोजें पडलां दुसऱ्यांचें पळोवपाक म्हाका वेळ ना हांव म्हजे वस्तूंनी बिजी आहा
दुसऱ्यांचे आनी कशें पडयतलो पावल्यार मोन्नाक येतलो ना जाल्यार येवचो ना पावल्यार काजराक येतलो ना जाल्यार दिसती पडचो ना गोडी हात बोट घालूंक आसचो ना पूण हॉलान गोडी आसत म्हणटूच बाबा भयणो आमी एक एकलो हे इंडिविज्युअलिस्टीक लायफ जियेता आंतून आमकां पवित्र सभा म्हणटा बरें तुजें खासगी जिवीत आसा दुबाव ना आमी मानून घेता तें पूण समुदायाचेंय जिवीत गरजेचें आनी देखून पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आपल्या डॉक्युमेंटान सेंटेसिमस आनुस हातून आमकां उगडास कोत्ता फ्रॉम स्मॉल फॅमिली कम्युनिटी टू स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी टू स्मॉल ह्युमन कम्युनिटी ल्हान मनशांचो समुदाय म्हणटात ती फामील फामिलियारिस कॉन्सोर्सियो नंबर 17 ताजोच डॉक्युमेंट तो पयलो अपोस्टोलीक एक्झॉल्टेशन पाप साहेब जुआंव पावलो दुसऱ्यान बरयलोले ताच्या 17व्या अंकांत पॉइंट नंबर 1 पाप साहेब म्हणटा फॅमिली इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स फामील मनशांचो समुदाय फामील सहभागेलीपणान जियेता ती पाय माय भुरगीं शेपाय शेमाय मेळून सहभागेलीपणान जियेतात एकचारान जियेतात ही फामील 10 फामिले मध्ये मिसोड जाल्या उपरांत स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी आणि मागीर त्यो 10 फामिल्यो समाजान मिसोड जाल्या उपरांत स्मॉल ह्युमन कम्युनिटी म्हणजे कितें स्मॉल ह्युमन कम्युनिटी म्हणटातूय क्रिस्तांवाय आसात मुसलमान आसात बुद्धिस्ट आसात हिंदूज आसात एक्सेट्रा सगळीं आसात सो स्मॉल ह्युमन कम्युनिटी आणि हे जेजूचे सोपण तेंच सोपण फ्रांसीस शावेराचें आसलें जेजूचे सोपण खंय मेवता आमकां जुआंवाच्या शिवर्तमानांत 17व्या स्वरांत वडी 20 ते 24 जुंय जेजू म्हणटा बापा हांव मागणें कोत्तां तें हांचे पासत न्हय पूण तांचे पासत म्हणजे ती सगळीं एक जावं ती सगळीं एक जावं सगळीं ह्या संवसारान बापान रोचल्यान तितलीं एक जावं हाजेर लक्ष घालून पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आमकां उलो मागता आपयता फ्रॉम फॅमिली कम्युनिटी टू स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी टू स्मॉल ह्युमन कम्युनिटी आतां हें सगळें आमी कोत्ता पळय तेन्ना एकचारान जियोवपाचें सहभागिलीपणान आदार दिवन एकामेकाच्या वावरांत आतबोट घालपाचें आनी आमचें मिसांव पाडपाचें तेन्ना आमी फ्रांसिस्का भाशेन आमचें आपोवणें शार्ती पावयता आनी हे दिशेन आमी तर आमचें आपोवणें शार्ती पावयलें जाल्यार दुबाविरेत बाबा भयणो सोमी आमचे बरोबर आसतलो सोमया आमचेशी राव सोमी आमचे बरोबर आसतलो कित्याक सोमी एकवटाचें मन परगट्टा जंय दोगो ते एक म्हज्या नांवान एकठांय जातात तांचे मदें हांव आसा एकवटाचें मन एकचाराचें मन म्हणटो जेन्ना आमी सोमया बरोबर आसा तेन्ना सोमी आमचे बरोबर आसतलो आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन असले एकवटाचें एकचाराचें जिवीत आमचे मदें रचून हाडूंक आनी आमकां दिल्लें कार्य मिसांव आमी दर एकल्यान शार्ती पावोवंक आनी ते पावयल्या उपरांत आमची यात्रा ह्या संवसारान संपल्या उपरांत फ्रांसिस्का भाशेन आमी जैतिवंत जावंक सुरू केल्लें थंय संपयता आमचे भितरल्या थोड्यांक आपयल्यांत तांकां विंचल्यांत तांकां पाठयल्यांत तांकां मोहिमेवंत केल्यांत फ्रांस्काक आपयलो विंचलो पाठयलो आनी पाठयलोलो वावर केलो देखून मोहिमेवंत केलो म्हाकाय तुकाय आमकां सगल्यांक आपयल्यांत विंचल्यांत पाठयल्यांत हो वावर करूंक म्हणजे एकचाराचें एकवटाचें सहभागिलीपणाचें मिसांव आमचें जियोवन आमी जेजूक परगट्टाव जाल्यार जेजू बरोबर फ्रांसीस शावेरा बरोबर आमी मोहिमा जोडूंक पावतल्या असलें देणें आमकां फावो जावंक हे परबेंत बापाचें बोड मागुया